भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया गेंड्या विशीं. ताका रायनोसॉरस आनी रायनोय म्हणटात. हो संवसारांत जमनीर रावपी हत्ये फाटोफाट सगळ्यांत व्हडलो प्राणी. आयज संवसारांत ताच्यो फक्त 5 जाती शिल्लक उरल्यात. 2 मूळ आफ्रिकेंतल्यो जाल्यार 3 दक्षिण आशियेंतल्यो. गेंड्याचें वजन सादारण 1 ते 3 टन आसता. शिंगा खातीर ताची व्हडा प्रमाणांत शिकार जाता. देखून गेंड्यांचो आंकडो देंवत आसा. तो रानांनी रावता. आतां तो खास करून अभयारण्यांनीच पळोवपाक मेळटा. तो शांत प्राणी. ओगीच कोणाच्याय आंगार वचना. 5वो 4 वाठार ताका आवडटा. भारत, चीन, आफ्रिका, रशियेंत, दक्षिण आशियेंत गेंडे मेळटात. गेंडो हो शुद्ध शाकाहारी. तो चडसो तण, चार खाता. झाडांची पानां, फळांय खाता. चडसो सकाळीं आनी सांजवेळा तो चरता. अर्दो आदेस तो फक्त खायतूच आसता. ताका दिसाक 40 ते 45 किल चारो लागता. भुरग्यानो, भारतीय गेंडे बरेच व्हडले आसतात. तांची तकली आनी कूड मेळून उणीच 12 ते 12.5 फूट लांब आसता. खांद्या मेरेन उंचाय 6 फूट. शिंगाचो वापर करून ते स्वताचें संरक्षण करतात. जमीन खणून ते कंदमुळांय काडटात. गेंड्याचो रंग गोबरी. तोंडा वयर एक शिंग आसता. चामडी खूब दाट. नर गेंड्याच्या गळ्यांत चामड्याची एक घडी आसता. मात तरी ताका वतांत भोवल्यार त्रास जाता. गेंड्याची पिलां 4 वर्सांची जाय मेरेन आवय वांगडा रावतात. गेंडे चडशे गटांनी रावतात. ते 35 ते 40 वर्सां मेरेन जगतात. गेंडो आकारान व्हडलो आसलो तरी उज्याक थर्त भियेता. भुरग्यानो, भारतीय संस्कृतायेंत गेंड्याक धार्मीक म्हत्व आसा. सिंधू संस्कृतायेंत मातयेच्यो मुर्ती मेळिल्ल्यो ताचेर गेंडो आशिल्लो. गुजरातांतले हिंदू देवी धवडी हिच्या देवळांत गेंड्याची पुजा करतात. बौद्ध धर्मांत गेंडा सूत्र नांवाचो मजकूर आसा. तो गांधारन ग्रंथांत मेळटा. भारतीय चलनाचेर पासून गेंड्याचें चित्र आसा. भुरग्यानो, गेंडो पर्यावरण सांबाळटा. तो आसा थंय रानां कापपाक सहसा कोण वचनात. मात कांय शिकारी ताका मारतात. आतां हे शिकारेचेर बंदी आसा. तांच्या शिंगां पासून वखद तयार करतात. तशेंच हेर वस्तूय करतात. भारतांत गेंड्याच्यो 2 प्रजाती मेळटात. सादारण 20,000 धवे गेंडे आसात. ते चीन, आफ्रिका, रशियेंत मेळटात. काळो गेंडो झांबिया, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिकेंत मेळटा. ताका 2 शिंगां आसतात. भारतीय गेंडो पाकिस्तान ते म्यानमार मेरेन मेळटा. चीनांतूय तो आसा. सद्या भारतांत फक्त आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशांत गेंडे दिसतात. नेपाळांतूय ते आसात. जावा गेंडो हो दुर्मीळ. तो भारत, इंडोनेशिया, नेपाळ, ब्रह्मदेशांत मेळटा. सुमात्रान गेंडो हो सगळ्यांत ल्हान. तो केंसाळ आसता. तो सुमात्रांत दोंगराचेर मेळटा. गेंड्याचो आवाज ट्रम्पेटी सारको. शीक आयिल्ले सारकोय तो आवाज काडटा. ताची पिलां पळोवपाक गोंडस आनी खेळकर आसतात. गेंडो हो वराक 48 किलोमीटर वेगान धांवपाक शकता. ताची नजर तीक्ष्ण नासता. लागीं पावले बगर ताका कांय स्पश्ट दिसना. फिरपाक लागलो जाल्यार तो 20 किलोमीटर वाठारान आपली विश्टां मूत सोडटा. ताका लागून जमनीचो कस वाडटा. तर असो हो गेंडो. बरें तर भुरग्यानो, मेळचे फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.